सो आय थिंक यू शुड बी टू पीपल लूक अपॉन यू. आणि दुसरे म्हणतात ते हांव मागता की आता की सिन्स विद्या गावडे's टर्म इज ओवर आणि कोण ना जाता तितले बेगीन तेणी अपॉइंट करपाक जाय. हांव एक शिटकावणी दिता विश्वजीत राणेक, मंत्री जो आसा वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट, की प्रतिमा द महिला चीफ, द महिला प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी is telling you that before 30th June, if you don't appoint one woman commissioner for Goa, which is really needed, then I will see that there will be a protest outside your office. So it एक शिटकावणी. सो प्लीज जाता जाल्यार एक म्हयन्या भितर कोणाक तरी अपॉइंट कर, सो लोकांचे बायलांचे भुरग्यांचे हे आसा प्रॉब्लेम्स ते सुटावो जावचे. आणि दुसरे म्हणटात ते हांव विचारूंक सोदता खंय गेल्यात त्यो बीजेपी महिला मंडळ. सरकार तुमचे, मंत्री भाई भाऊ तुमचे जाल्ले आसा, तुमकां कळ मारना, तुम्ही कित्याक ओगी आसा गो? आगो तुमचे सरकार आसा मगो. ते बायल्यो पळय रिपोर्टेडली आतां न्यूजपेपर मीडिया इज गेटिंग कितले चलयाक न्ही हॅरेसमेंट जाता, सेक्शुअल एक्सप्लॉयट जाता, 12 वर्सां मायनर खंय आसा. टमाट पळय आमगो 100 रुपया किलो पावला, तुम्ही खायना काय म्हण टमाट. पेट्रोल एक जाले, सिलिंडराचे रेट तुम्ही पहिले बरे वयर केले आणि मागीर 9 रुपयान सवाय केले म्हणून तुम्ही डिंडोरा पेटपा लागली. पेट्रोलाचे रेट्स ते कितें चल्लां? पीपल आर फेड अप ऑफ इन्फ्लेशन. सांगा तुमच्या सरकाराक. सो माय रिक्वेस्ट टू चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इज द होम मिनिस्टर विश्वजीत राणे, प्लीज आता तितले बेगीन. आणि दुसरे म्हणतात ते येस अगेन आय एम रिपीटिंग देर शूड बी समथिंग कॉल्ड फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स. फास्ट ट्रॅक केसीस नाही जावपाक जाय. फास्ट केसीस शूड टेक प्लेस फास्ट सो दॅट there should be some fear instilled in the minds of rapists and the accused and who are harassing women or girls sexually. And if you go to see, the report also says 99% आयज पळोवपाक गेल्यार किडनॅपिंग केसीस खूब वाडिल्ल्यो आसा. कित्याक हे जे मोबायल कोविडा टायमार हेणी भुरग्यांनी दिले शिकपाक, थोड्या भुरग्यांनी ताचे डिसएडवांटेज घेवन कोणाचे मोगान पडले, कितें लफडे केले. आणि आयज 99% भुरगीं जे 16 वर्सांची सकल आसा, 15 वर्सांची सकल आसा, ते मोगान पडून वचपाले. they get carried away because they get some little attention. आणि तितूंत ते केसीस ते कोण व्हरता तांकां मायनराक न्ही कोण किडनॅप करून व्हरता पळय तांचेर देखून पोस्को एक्ट लावून जाता तितले बेगीन केसीस जावपाक जाय म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं. ती फकाणां जाल्ली आसा अशी. पिंक फोर्स तुमी हाडलो, पिंक फोर्स इम्प्लिमेंट केलो. आय कॅन सी ओनली दोज लेडीज विथ द पिंक युनिफॉर्म्स सिटिंग इन द व्हेकल्स. I don't see them doing anything much. There are so many cases where girls are being sexually abused. बिचाचेर बाबडे चल्याक ओपनली भोंवपाक मेळना, टुरिझम स्पॉटाचेर भोंवपाक मेळना. ते पिंक फोर्स म्हणटा ते जे खंय पळय आमचे हांगा जायते बिचीज आसा, मागीर दोंगर आसा, थंय मातशें तेणी वचपाक जाय. फक्त कोण पिलो म्हणून ताका उदक घातलें आनी ताका व्हरून हॉस्पिटलांत घातलें, वो कोण मस्ती करता म्हणून डोंट आय वॉश करनाकात, इम्प्लिमेंट करात. आनी लास्ट हांवें सांगलां तशें कावन्सिलींग सेंटर्स आर मस्ट. वी सी दॅट प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत खंय लॉज आसा म्हणटात, कावन्सिलींग सेंटर्स दवरल्या म्हणटात, पण इम्प्लिमेंट कांय जायना. तुमीच मिडिया भावांनी वचून ते पळोवपाक जाय. हांव म्हणटा सेक्स एज्युकेशन दियात, सेल्फ डिफेन्स कोर्सीस स्टार्ट करात, फुकट दियात, टायकॉन्डो, कराटे, जुडो क्लासीस दियात चल्यांक न्ही, सेक्शुअल एज्युकेशन दियात भुरग्यांक न्ही, चले जावं चल्यांक न्ही, सो दे नो दॅट दिस इज नॉट देअर एज. अँड थर्ड कावन्सिलींग, जे कोणाक सेक्शुअली अब्यूज केल्ले आसा, एक्सप्लॉयट केल्ले आसा, ते चल्याचे मनस्ताप जाता, मनार ते जाता तांकां कळटा. सो त्या भुरग्यांक न्ही कावन्सिलींग इज अ मस्ट. सो ते इम्प्लिमेंट करप जाता तितले बेगीन म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान बीजेपी कडल्यान अपेक्षा करता. प्रतिमा ते पिंक फोर्स इज नॉट परफॉर्मिंग अशें दिसता तुका? You tell me where it is performing. If it was performing, at least in a month, at least 2 issues would have been got in your own media. The pink force, pink force, but I don't think. I just see it's a whitewash. What is pink force? Pink force. काम किती आसा तुम्ही म्हाका सांगा. We only see them in the jeep and they're sitting and the vehicles going. We don't see anything happening. Don't do anything for name's sake. Do it. Implement it. आयज आमकां लज की गोंयांत वुमन कमिशनर ना म्हणल्यार आनी कसली गजाल ही लजेची म्हणल्यार चलयो नात. एज अ पळय आय एम टुडे द प्रेसिडेंट ऑफ महिला, हांव चीफ जाल्लें आसा, अँड इट इज माय ड्युटी बिकॉज आय एम नॉट टॉकिंग एज प्रतिमा हियर. आय एम टॉकिंग, आय एम रिप्रेझेंटिंग द वुमन ऑफ गोवा, आय एम रिप्रेझेंटिंग द गर्ल्स ऑफ वुमन हू आर ऑफ गोवा हू आर लुकिंग अपॉन मी. तांचे खंय तरी अपेक्षा आसा. म्हाका दिसाक 2 फोन येतात, पेडणे साकून येता, काणकोण साकून येता, गोवान मारले मॅडम,
पिवन आपणाक खूब हॅरेस करता कोण म्हणटा आपलो ओन म्हजो देरूच म्हजे चलयेक मॉलेस्ट करता हांव म्हणटा बाबा वुमन कमिशनरा वचा पळोवपाक गेल्यार वुमन कमिशनरच ना अपॉयंट केल्ले प्रतिमा वुमन्स कमिशनर लास्ट मंथ हांवें प्रेस घेतिल्ली जेन्ना एक सुमना भितर एक विका भितर 3 रेप्स जाल्ल्यो आयज एज महिला चीफ महिला स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी एज म्हजी पयली प्रेस हांवें घेतिल्ली आसा आनी वायट दिसता की सेन्सिटीव इश्यूचेरूच म्हाका परतून घेवपाक पडली कित्याक ह्या म्हयन्याक तुमी पळयल्यार मियात 5 सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन हॅरेसमेंटाचे केसीस दोळ्या मुखार आयल्यात जशें हांवें म्हणलां तशें एक बायलेक एकलो 2017 साकून रेप करीत रावलो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गेटिंग मॅरीड एंड ओनली इन 2021 2021 तिका डंप केलें आनी तिने केस रजिस्टर केली तशेंच दुसरें सांगपाक सोदता आमचे 3 इन्कम टॅक्स ऑफिसर्स खंय तेंचे ज्युनियराक खंय एक्सप्लॉयट करपाक लागले 2 जाण जाल्यार हॅरेस करपाक लागले की तुजे कडेन विडियोज आसा मेसेज आसा चॅट आसा ते तूं डिलीट कर आनी तिसरो आसा खंय ही वॉज आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी 12 मेयार चड पयस वचपा नाका हरमल्या गांवांत आमचे पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाबडे एक चली येयल्ले 12 वर्साचे ट्युरिस्ट ते ताका दुखून सोडून एक रूम बॉयान ताकाय सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केलें आतां आमी खंय पळयल्यात पयर आनी पणजे आनी एक खंय ट्रेनर सेल्फ डिफेन्स शिकयता तो कराटे सर म्हणल्यार कोण तो आमचो गुरू तो आमकां प्रोटेक्ट करपाक शिकयता आमची बॉडी कडल्यान आमकां सेल्फ डिफेन्स शिकयता सो दॅट वी डोंट फॉल इन एनी ट्रॅप वी कॅन डिफेंड आवर सेल्फ पूण इट सिम्स ही ओनली एंडेड अप किसिंग अ गर्ल एंड शोईंग अ ऑब्सिन व्हिडिओज एडल्ट व्हिडिओज आनी लास्ट म्हणजे ते आयज खंय तरी मॅटर रिपोर्ट जाला 2 जाण मायनर चेडवांनी कोण तरी शॉपकिपरांनी तिसवाडी तालुकांत आपयले तांकां शटर बंद केली आनी तांकां एक्सप्लॉयट केलें सेक्शुअली आनी मागीर भुरगीं ना म्हणून आवाज केलो पेरंट्सांक तेन्ना खंय तरी खंय लोकांनी डावट मारलो आनी शॉप ओपन केल्यार खंय ती मेळ्ळी हांव सांगूंक सोदतां विश्वजीत राणी जो आसा वुमन कमिशनराचो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचो हेड ही इज द मिनिस्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट पूण he has failed. I feel he has failed because if you go to see today, his own मंत्री woman commissioner is missing. Last time also in 2020, Vishwajit Rani, he was the minister of women and child development, and तेन्ना देखून he had failed to appoint a woman commissioner. Woman commissioner आमकां कित्याक जाय आयज गोंयांत सगळ्या बायलां कडेन पयशे नात व्हडले आदोगाद करून केसीस हें करपाक रजिस्टर करपाक they look upon woman commissioner where free services are given and they get justice कितले तरी डोमेस्टिक वायलन्स केसेस आसा कितले तरी बायलांक घरा कडेन मारतात डावरीक लागून मारतात फिजिकल हॅरेसमेंट जाता मेंटली एब्यूज करतात कितले तरी दादले बायलांक त्रास करतात बायलांनी आवाज नासता कितले तरी घरांतनी प्रॉब्लेम जाता सासूमाय सुनेमध्ये तशेंच सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जाता सोयऱ्यांमध्ये भुरग्यांमध्ये नेबरांमध्ये स्कुलार खंय ट्युशनाक गेल्ले कडेन ऑर रेप्स जाता molestation jata but there's no one to protect today women commissioner is not there in 2020 nearly 9 months Vishwajit had not appointed any woman commissioner and only when the gold media brought this issue highlighted this issue the national women commission central when it came to a notice she sent a message to Vishwajit to get one appointed and then he appointed this lady called Mrs. Vidya Gowde and Vidya Gowde after 9 months was appointed as woman commission and आता 2022 तिचो tenure काबार जाला and where we are today 3 months have passed there is no woman commissioner for Goa so I think Vishwajit has failed somewhere. Vishwajit, you should also have a plight. I'm sure you have got women in your constituency also and they must be also facing hardships like this.